दोगांच्यानो तुम्ही एका ग्रेस्ताच्या मस्त हास्त बोधी करून दवरल्या एका ग्रेस मनशाच्या मरणाक गेल्या तर म्हणजे त्या घराताच्या मरण दवरला आणि मरणाक गेल्या वेळार लोक कितें उलयता बसून आसलो गेटी लागीं भायर आणि ह्या वाड्यांत लोक कितें उलयता एक तांचे फुलाणे एक जावन आसा काले म्हळ्यार अबो कितली आस्त तो सोन गेलो म्हूण कितली आस्त सोन गेलो म्हूण कितली आस्त सोन गेलो म्हणटाना हांवें केदाळे म्हणचे कितली आस्त सोन गेलो न्ही पुरो सोन गेलो ताणें काही व्हरूं ना पुरो तो आस्त सोन गेलो म्हणून सगळे आस्तोन गेलो म्हणून देखून उपादेशक पळयत पुस्तक सांग उपादेशाच्या बुकांत 5 अध्यायी 15 श्लोक ही एक ओढ वाईट जसो तो आयलो तसो तो वेतलो तर वाऱ्यापासत वावरण ताका कितें फायदो तूं कसो आयलोय येताना कसो आयलोय तसोच तूं येताय कित्यांच व्हर वचनाय म्हूण देखून कित्यांक कशें आमी येता आनी मरतना तशें तूं येता सुवाई काही व्हर वचना पुरो आमी हांगासर दवरून येता देखून सर्गाक वयताना आमकां कांय स्लांगने मेळना स्लांगने म्हळ्यार प्रशंसा सांगणे मेळना कितली तूं आस्त करून दवरूं आस्त करून दवरल्याक एक कित्यांच प्रशंसा मेळना जाल्यार मागीर आमी ताच्या आस्ती करच्या फाटल्यान कितें पडचें गे म्हूण देखून तांतू आमकां कांय क्रेडीट मेळना स्लांगने मेळना आमी ह्या संवसारांत आसतना करची आस्त कित्याक तर ह्या संवसारांत आमी आसतना सगळो दीस वेळ काळ पुरा त्या आस्ती खातीर आमी वावरचें कित्याक गे म्हळ्यार प्रश्न भोगता उदेता आमी कित्याक ही आस्त करची गे म्हळ्यार संवसारांत आसतना कित्याक गे आमी ह्या नमनेर आस्त करची गे म्हूण थोडी म्हणटात आमच्या भुरग्यां बाळांक आमची भुरग्यां बाळां इनहेरिटन्स म्हणटा आमी भुरग्यां बाळांक आमी सोडणेचें आमची आस्त सोडणेची म्हूण देखून भुरग्यां बाळांक सोडणेची म्हळ्यार हे स्टडीज केल्ले मस्त सायकोलॉजिस्ट हांवें एकाचे विशयान ते बूक वाचला वय सांगतात काले सांगल्यार आनी म्हज्या दोळ्यांनी ह्या रिलिजियस जिणेंत मस्त पळयलां कित्याक म्हळ्यार आस्त करून दवरून गेल्ल्यांची भुरग्यां पळय ती मस्त ती आस्त कालें करची म्हूण कळनासतना ती आस्त पुरा पिड्ड्यार केल्ले दाखले कितले गे आसात एका मनशान मस्त आस्त केली तो दुर्बळो कोस काण ताणी ती म्हणटाली एक बुडकुल्यांत फेस करची आमी हांवें म्हज्या बायलेन आनी लेपो गोबरां बच्च्यो रानीन बच्च्यो आनी ते पावस येताना आमी गुड्यार दोवचे म्हूण बेठांक दोवचे गाद्या भायर दोवचे फुटीन पावस येयल्यार आमकां भारी संतोश म्हूण कित्याक ती माती काण गाद्यो करूंक आमच्या नातली हांवें पिकासांत कोऱ्यांत पावसांत गाद्यो खणचे जागो कोण सांगत हांव ती आनी वयर गुड्यार उदक सकयल वळटाना ही माती म्हज्या बायलेन पांय किरोन त्या लोटाक दांड दिवची तशें करून आमी गादे केले गादे करून त्या गाद्यान मेळ्ळ्या पयशांनी दुडवान भातान मेळ्ळ्या पयशांनी वयर आमी थोट केलें आनी थोट करून माडी आनी परत दवरून थोट करून गादे करून आमी ह्या एरियांतूच आमी आतां नंबर 1 जाल्या आनी नंबर 1 जाल्या आतां आमच्या भुरग्यांक मात्र ती खंयची जबाबदारी ना आनी आतां इतलें केलां हांवें हे चरके आनी जावन दी खंय जबाबदारी दाखयना फादर म्हणून मरताना करगोन तो मेलो भुरगे आनी धुवय कांय जबाबदारी ना शिकचें ना गम्मत मातशें आनी तशें आनी भोवन त्या चेड्यांनी तांकां मेळ्ळो वांटो पिड्ड्यार करून काडलो बिरमोत त्या मातरो करगोन तो मेलो हांवें कित्याक केल्ली हांवें काडल्या बरी ते कश्ट तांणी खडी जाले ताची आशा आसली देखून स्टडीज सांगता म्हळ्यार हे सायकोलॉजिस्टांनी आस्त करून दवरल्या मनशांचे कितल्या कश्टांनी तांणी आस्त केले आवय बापायनी आनी तांणी करून दवरून भयंकर दरबस्त आस्त भुरग्यांक सोडून गेले पूण तांच्या भुरग्यांक त्या आस्तीन बरें करच्या बदलाक जायते बटेन साबारांक त्या आस्तीन बरें करच्या बदलाक वायट चड केलां त्या भुरग्यांक वायट डॅमेज चड केलां वय सादाक करच्या बदलाक मस्त बादाक केलां देखून थोड्या वर्सां आदीं इंक मॅगझीन म्हूण अमेरिकान नांवाडीक मॅगझीन त्या मॅगझीनांत एक आर्टिकल आयिल्लें म्हज्या इश्टान ताची कॉपी काडून मोबायलार म्हाका धाडली आनी तातूंत वाचूंक जालें म्हळ्यार तातूंत त्या इंक मॅगझिनान पब्लीश केल्लें पोरणे ताका खंय मेळटा तें लायब्ररीन खंय ताणें म्हाका धाडलां तें देखून तातूंत पब्लीश केल्लें एक बराप जावन आसा वडिलांनी दूड सोडून वसाचे गी नाका गे म्हणल्यार सवाल तांदूळ विचारला आनी ताका जाप वडिलांनी मरतना आपल्या भुरग्यां बाळांक
जायते आस्त दुडू बोदीक करणं सोडणं असा जेगी या कांय सोडणं सोडून जोतानी येताना म्हणलें एक सवाल विचारला आणि सवालाक वडिलांनी तांणी भुरग्यांचे इंटरव्यू काडयला भुरग्यांनी जायत्या ग्रेस्त व्हडल्या व्हडल्या कंपनीच्या भुरग्यांकडे वचून तांणी इंटरव्यू काडयला पूण एक अजाप काले म्हळ्यार व्हडलें अजाप काले म्हळ्यार ह्या चरक्यांनी चेडवांनी तांच्या भुरग्यांनी ग्रेस्त ग्रेस्त कंपनीच्या डायरेक्टरांचे आनी CEO तांचे आनी व्हडल्या व्हडल्या कंपनीच्या मुखेल्यांचे वडिलांचे तांच्या भुरग्यांनी सांगची एक जाप तांकां अचार्यांक अजाप जायशें करता आमकां तांणी खालें म्हळ्यार भुरग्यांनी आमकां पप्पा मम्मीन व्हडली आस्त करून दवरण्याची नाका तांणी कशें म्हळ्यार आस्त केली तशेंच आमकांय आस्त करूंक दुडू करूंक पयशे करूंक व्हडली कंपनी बांदून हाडूंक आमकां तें तांणी शिकयल्यात पुरो कशें करचें म्हूण आमकां तांणी जायतले मसलीक धरून दिवन मरता म्हणसर व्हडल्या व्हडल्या फ्रिजान घालून दवरचें नाका आमकां गरी दिवन कशी मसली धरची म्हूण शिकयल्यार पुरो म्हणाली आमकां गरी दिवन दिते गरी घालूंक शिकयचें आमकां गरी घालूंक जाळ घालूंक मसली धरूंक आमकां शिकयल्या पुरो आमची मसली आमी थंय धरता तशें म्हणून मस्त जाणांनी भुरग्यांनी दिली जाप अजाप अजाप जायशें करता आमकां देखून पळय देख कित्याक म्हूण सांगल्यार ही आस्त पळय सोडून घेवची आपणे इनहेरिटेड वेल्थ म्हणटा आमी इनहेरिटेड वेल्थ हे आवय बापायन कुठेन बँकांनी पुंजोन व्हडली व्हडली घरां व्हडले व्हडले जागे व्हडली व्हडली शॉपां व्हडली व्हडली बिल्डिंगां हाडून भुरग्यांक दवरच्या पळय त्या भुरग्यांक तांणी सादाक करच्या बदला बादाक करच्या बरें ते बादाक करता तांची जिणेंत पिड्ड्यार करून सोडटा एक कित्याक म्हळ्यार ती भुरगीं बेजबाबदारी जातात बेजबाबदारी हे म्हज्या जिणेंत नाना फिरगजांनी हांवें जायते कडेन पळयलें जायते कडेन खंयच्या व्हडल्या आवय बापायनी तांकां मस्त आस्त बदी करून सोडून गेल्यान पळय ती भुरगीं जबाबदारी ना इस्कालान ती म्हाका कळटा ग्रेस्तांची आस्त सोडून गेल्यांची भुरगीं येणें तेणें तकली पूण इल्लेशें म्हणे आसली भुरगीं इल्ले समाजाची घराक कश्ट आली ती भुरगीं जीव दिवंक शिकतात आमी करीचे म्हणून देखून एक बायबलांत एक दाखलो आसता म्हाका पळोवंक मेळचो कित्याक हाळाय आमी बायबलांत पळया सोलोमन ताच्या पुताक ताणें कितें बरो सोडूं ना ग्रेस्त गाय वळोवन आयली ताका देवान दिली ग्रेस्त गाय म्हळ्यार पळय भयंकर भिरांकूळ ग्रेस्त गाय ताचेंतलो संवसाराच्या चरित्रांत तितल्या भुरग्याक आपल्या पुताक जावन आपल्या भुरग्यांक सोडून गेलो मनीस दुसरो कोणीच ना चरित्रांत म्हाका कळीत आसल्या परवा कोणूच ना खंयचो अमेरिकाचो प्रेसिडेंट ना खंयचो बिझनसमॅन ना तितली आस्त अंबानी ना कोणी ना आपल्या भुरग्यांक सोडून गेलो तितली भिरांकूळ आस्त आपल्या भुरग्यांक सोडून गेलो सोलोमन राय तितली आस्त ताणें ताच्या पुताक कितें बरा सोडूं ताचे विशेष बोधीक ताचो फाट ताचो अधिकार ताची सकत ताचो फावार ताचे ट्रेजर म्हणटा हांव ट्रेजर म्हण सांगल्यार आसल्यो पुरा मोलादीक वस्तू आनी पुरा रावळेर आनी पुरा सगळ्यांक सोडून गेलो ताच्या पुतान कितें गेलें ताच्या पुतान रेहोबाम ताचो पूत रेहोबाम पळय बायबलांत आसा देवाच्या उताराची जिणे विशय सांगता ओलो बेजबाबदारी ताका बापायन दिली आस्त कशी ती हँडल करची कशी उपयोग करची कायलें करची म्हण ताका कळनासतना पुरा वगडयली बेजबाबदारी जावन गेलो रेहोबाम बायबलांत पळयल्लो एकलो बेजबाबदारी मागीर कठीण बेजबाबदारीचो देखून ताची सोलोमनान काय केलें ताची पुताची जिणी रुईन म्हळ्यार सत्यानाश केली ताची जिणी रुईन म्हळ्यार सत्यानाश करून सोडली ताणें ताची जिणी सत्यानाश केली दुडू करचें फाताक गी तर आस्तानी करचें फाताक गी ना मगोचें न्हू आमी आस्तानी बोदी करचें कितें बरें आमकां कितलें आस्त करूंक जाता तितलें आस्त करचें पूण आस्त करचें फाताक न्ही बिलकूल आस्त करचें दुडू जमोवचें बिलकूल फाताक न्ही आस्त करचें पयशे करचे दुडू करचो हें फाताक न्ही पूण फाताक जालें म्हळ्यार ती आस्त दास्तान करून आपल्या भुरग्यां बाळांक सोडण्याचें भुरग्यां बाळांक पंतुरांक आनी आस्त दरबस्त आस्त सोडण्याचें पळय तातूंत जाणवायना बुदोवन कांय ना जाणवायना तातूंत सादाक जावच्या पळय सादाक जावच्या की बादाक जावचें चड बरेंपण जावचें की वायट जावचें चड देखून तुजो दुडू गरजेवंतांक करशी मादर तेजान केल्ल्या बरी करशी तुजो दुडू आंगेरीची राणी तिका म्हण रायण बांदिल्ल्या रावळेरांत तिणें खायन गेलो म्हाका गो मरतना हें दवरल्या रावळेर आसतना म्हाका राणी एक काल्याक वाणी विलास मैसुरांत आपले तशें म्हाका काल्याक हांव कितें देखून तिणें सगळीं कडकारांक हाडून तातूंत दवरलें कडकारांत दवर न्हू हांगा थावन ती उंडे काडून तिका तिच्या आरामणेंत उंडे करून
ती थंय येतली तांकां कोडकारान दिवंक आनी ती जिवांत आसता म्हणसर एक राय तिचेर झुजोवंक येवना देख व्हडलें सैन तिणें बांदूंक वचोना ती सैन थंय बांदूंक वचोना देव तिचो सैनीक जावन आसलो तिका राखलें तिणें आंगेरीची राणी एलिझाबेथ भाग्यवंतां पैकी भाग्यवंत तिची जिणी हांवें मस्त पटी वाचची आंगेरीची राणी सांत एलिझाबेथ देखून तिचो आमी आतां पळयता तूं दुडू दास्तान करच्या जानवाय तांदूळ खायना कित्याक म्हळ्यार तें हँडल करूंक कळीत नातल्यांक तूं सोडून येताय गी तुजो दुडू कितें करचें म्हूण कळीत नातल्या सोडून येताय गी तूं तुजी आस्त बोदीक तुवें कश्टान केल्ले पयशे लाखांनी करोडांनी तूं करून दवरून येताय तें करचें म्हूण कळीत नातल्या भुरग्यांक तूं सोडून येताय ती पिठो करून पिड्ड्यार करून सत्यानाश करतात जबाबदारी वगडयतात ती करूंक वचना तशें देखून तुजो दुडू बऱ्या कामाक दी बरें करूं गरजेवंतांक दी उरल्यांक न्ही गरजेवंतांक दी गरजेवंतांक आनी वय आनी थंय कितें म्हळ्यार आनी तूं येताना तूं आमी वेताना कितें करया म्हळ्यार आमचें सगळें गळोवन दवरलें आमच्या भुरग्यांक इल्लें दिवन आनी उरलें आमचें कितें आपलें तें गरजेवंतांक दिवन तांकां जायत्या जाणांक सर्गागेची वाटयेंत आमी या दाखया तांकां बरें करया आत्मे बचाव करच्या कामांक दिया कश्टोंतल्याच्या वळवळटल्यांच्या तांच्या पसून तांच्या आस्त बोदी केल्ली दिया आमचो दिवंक आलो वांटो तांकां दिया देवान सांगला ही दान एक वांटो दी म्हूण तो तांकां दिया आनी मागीर एकालें मरतना आमी सगळ्यांनी एक करीचें देव मस्त पासान करता एक करीचें तेंकां आलें म्हळ्यार आमच्या भुरग्या बाळांक एक बरी उदारपणाची देख दिवन या उदारपणाची म्हजो पप्पा मस्त उदार आसलो म्हजी मम्मी कितली उदार काळजाची ती उदारपणाची ददोशी म्हजी मम्मी दिताली आयल्या घरी एकल्याक ददोशी ती आनी म्हजो पप्पा कितलो उदारपणाचो आयल्यांक कितलो ददोशी दितालो म्हणून भुरग्यांनी सांगचे बरी आमकां बरी देख दिवन गेल्यान उदार जावनची देख दिवन गेल्यात म्हणून सांगच्या बरी अशी जाल्यार सर्गाराजांत वैभव तुका मेळटलो मान आनी गौरव तुका मेळटलो देवाची काकुळटांनी तसो मोगाची वळू तुका मेळटली आमेन प्रेज द लॉर्ड